व्हर्च्युअल रियालिटीच्या मजतीन 10 मिनटां भितर पर्यटकांक गोंय दाखोवपाक शकता। ह्या तंत्रगिन्यानाचो नियाळ गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी घेवचो आनी पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान ह्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग करचो अशें मुख्यमंत्र्यान पर्यटन अधिकाऱ्यांक सुचयलां। मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा इफ्फीत आयोजीत केल्ल्या टॅक प्रदर्शनाचो नियाळ घेतलो। व्हिडिओग्राफी तशेंच फोटोग्राफीच्या पेशांत आशिल्ल्या वेवसायिकांक ह्या प्रदर्शनांतल्यान आधुनीक तंत्रगिन्यानाचें मार्गदर्शन मेळटलें अशें तांणी म्हणलां। टॅक एक्झिबिशन्स जे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्तान लायला ताका खास करून तेंचो इन्चार्ज बाब विश्वास नेर्लेकर हे एकदम पळय सारकें आसा। म्हाका दिसता गोंयांतले सगळे जे व्हिडिओ शूट करता, फोटो शूट करता, जे प्रेस मिडियांतले लोक आसा, इलेक्ट्रॉनीक मिडियांतले लोक आसा, तांच्यांनी मुद्दामून येवन पळोवचें। इट इज नॉट ओन्ली विथ द फिल्म रिलेटेड बट भितर एडवान्स टॅक्नोलॉजी, फिल्म इंडस्ट्री, व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी हातूंतली सगळी एडवान्स टॅक्नोलॉजी इस टॅक एक्झिबिशनान तांच्यांनी डिस्प्ले केल्या। वेगवेगळ्यो एडवान्स टॅक्नोलॉजी और IT सेक्टरांतले कशा पद्दतीन यूज करपाक शकता, म्हणजे खास करून एखादी कन्नड मुवी हिंदींतल्यान डायरेक्ट एट अ टायम इन अ डिफरंट लँग्वेजीस आयकपाक शकता। दॅट टॅक्नोलॉजी इज ऑल्सो दॅट अवेलेबल। म्हणजे रिकॉर्डिंग प्लस ताजे वेगवेगळ्यो टॅक्नोलॉजीज हे 20 पेक्षा चड शॉप तांच्यांनी ह्या एक्झिबिशनांतल्यान सेटअप केल्या। आनी हांव ह्या फावटीचें एट्रॅक्शन इज एन टॅक एक्झिबिशन आसा। विशेश करून हाज्या रिलेटेड सगळ्या लोकांनी येवन पळोवचें आनी ताजो पळोवन वेवस्थीत दिता तें समजून घेवचें। वर्च्युअली आमकां जें सगळें पळोवपाक मेळटा, विशेष करून गोंयांतल्या टुरिजमांतल्यो सगळ्यो जर आमी रिकॉर्डेड केले आनी जर प्रत्येक येवपी पर्यटकाक पुराय गोंय एट अ टायम एकाच जाग्यार बसून आमी दाखोवपाक शकतले। तेजे बिचीस, टेम्पल, चर्चीस, दॅट इज एन वर्च्युअल रियालिटी तांचे कडेन अवेलेबल आसा। त्या पद्दतीची टॅक्नोलॉजी अवेलेबल आसा। हांवें ताका सांगलां आमच्या GTDC कम्युनिकेट करचें, म्हणजे 10 मिनटांनी पुराय गोंय वर्च्युअली पळयता आनी एट्रॅक्ट करता त्या जागे कडेन आपल्या कडेन फुडें वचपाक स्कोप अवेलेबल।